नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. धारगळी 17 वर्स पिरायेच्या रिषभ शेटयेचेर ॲसिड हल्लो. रिषभ गंभीर जखमी. तो म्हापशे हाय सेकंडरीत वचपाक बसीक राविल्लो. स्कूटरी वेल्यान अनवळखी ॲसिड मारून फुज्यो. रिषभाचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. मजगती पेडणे पुलीस प्रकरणाचो तपास करता. धारगळे 17 वर्स पिरायेच्या ऋषभ शेटयेचेर ॲसिड हल्लो. ऋषभ गंभीर जखमी. तो म्हापशे कॉलेजीत वचपाक बसीक राविल्लो. स्कूटरी वेल्यान अनवळख्यान ॲसिड मारून फुज्जो. ऋषभाचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. 30% भाजला म्हणून माहिती मेळटा. काय आसलेलें की एक तरेचे कितें तरी डिफरंट एक हें जावंक ना अजून ते एसीड म्हणून म्हणजे पळय एसीड अशें मारतलो जाल्यार मारतल्याकूच भंय आसता ते एसीड आपल्याचेर पडटलें म्हणून. कळ्ळें जी पळय बालदी आतां आहा सर ते व्हेरीफाय करता हें कितें दिसता पळय ती ऑयल कशी दिसता पळोवपाक काळीट आसा. एसीड म्हणून अजून ते हें जावंक ना व्हेरीफाय जावंक ना एसीड मारला काय कितें तितून कितें घालून हाडलेल्यान ते ऑयलीन आनी ते हाडून तेजेर मारला ते पळोवन ते पळय बालदी तेजी अजून तशीच आहा आनी बालदेन आनी उरलेले आसा कळ्ळें. तेजेर मारला पळय तेजी एक सायड ती सगळी हें जाल्ली आसा डॅमेज जाल्ली आसा. कित्याक दोळे एकूच सायड डॅमेज जाला. एकूच सायड डॅमेज जाल्ली आहा पूण तो उलयला कितें जालें बर्न जाल्या कितें जालें बर्न अशी जाल्ली आसा पूण ते दोळे बी एक ताजो सारको हे जाल्लो पूण आतां डॉक्टर तुका हे दितले तेचे फुडें कितले पर्संट बर्न आतां कंडिशन कशें आसा सर कितले पर्संट बर्न जालें 30% असो तो हे जाल्लो आसा डॅमेज जाल्लो वन सायड. मजगती घडणुके उपरांत पालकांची प्रतिक्रिया. जस्ट तो डेली कॉलेजीक वचतालो आनी ताका हांव अरावंड 7:45 बस स्टँडार थंय सोडलो बसीक सोडलो आनी जस्ट हांव घरा पावता तें गाडी लावंक सुद्दां ना इतक्यान फोन येयलो एक्सिडंट जाला म्हणून हांव बेगी गेलो थंय पळयता जाल्यार मागीर म्हणलो कोणी एसीड मारलें. हांव उलयलो तेज्या वांगडा तेडा कोणी एसीड मारले आपल्यान म्हणून लागलो आनी कांय ना हांव परत मागीर गाडी घरा कडेन गाडी म्हाजी ओन व्हेकल घेवन हांव ताका अजुनूय येता. कितल्यांक घडलें सगळें 50 सांग 45 वयर पावलो हेचेर गाडयेचेर हायवेचेर. हांव 50 मेरेन जालें 7:15 इन्सिडंट जालो. बस स्टँडार सोडलो बस स्टँडार म्हणजे हय खंय वचपाक कॉलेजीन वचपाक सरस्वत कॉलेजीन. या घडणुके उपरांत एसपी राहुल गुप्ता या घडणूक थळार पावलो. केस हुआ है ना उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इन्वेस्टिगेशन चलती है हाँ जल्दी होगा लेकिन सर क्या कुछ क्लू मिला है जो वो मैं शेयर नहीं कर सकता आपसे. चल रहा है दुसरी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनान कळोन येयलें की थंयसर ज्या स्पॉटार जो इन्सिडंट जाला थंयसर पंचनामा करून जो फॉरेन्सीक टीम येयले आनी इन्व्हेस्टिगेशनान कळोन येता की ह्या एसिडाचो लिंक खंय तरी सिंधुदुर्गांतल्या एका फॅमिलीचेर पावला म्हणून कळोन येता. आनी आतां फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती पेडण्या पुलीस करता. सिंधुदुर्गांतल्या ज्या फॅमिलीच्या तांकां कोणाक डावट आहा त्या फॅमिलीचेर जो इन्व्हेस्टिगेशन आतां पेडण्या पुलीस करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दुपेमळ काणकोण घरात लायटीचो शॉक लागून समेश शरण गवंडर ह्या 11 वर्स पिरायेच्या भुरग्याक मरण. लायटीच्या बोर्डा कडेन खंय जळार मारपी इलेक्ट्रीक बॅट वापरतालो. शॉक लागून सोंपलो म्हूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट. दुपेमळ भाटपाळ काणकोण हांगा एक घटना घडली. हेतून भितर सोमेश गवडर ह्या 11 वर्साच्या भुरग्याक लायटीचो शॉक येवन मरण येयलें. सविस्तर बातमी अशी की सोमेश गवडर हेजें घर दुपेमळ भाटपाळ हांगा आसा. अंडर कन्स्ट्रक्शन घर आशिल्लें आनी तो जळाराक मारपाचें जें रॅकेट आसता तें रॅकेट चार्जा लावपाक म्हणून वयतालो. वायरींग सारकें जावनाशिल्लें तेज्या घराचें इनकम्प्लीट आशिल्लें. तेन्ना ताका थंय शॉक येयलो. त्या उपरांत तेज्या फॅमिलीन ताका तो येवन शॉक येवन पडलो. त्या उपरांत फॅमिलीन ताका थंयच्यान काणकोण हॉस्पिटलांत हाडपाक गेलो पूण वाटेरच ताका मरण येयलें. अशी बातमी मेळटा की तो सोमेश जो आसा हो काणकोणच्या मल्लिकार्जून स्कुलांत शिकतालो. ह्या संबंदीत काणकोण पुलीस आनी इलेक्ट्रिसिटी हेजो संबंद हेजें इन्व्हेस्टिगेशन करता. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार. समाज कल्याण खात्याचे सगळ्या स्किमींच्या लाभार्थ्यांचे लिस्ट आतां वेबसायटीर जग जाहीर. कोण 2-2 स्किमी घेता जाल्यार खात्याक कळोवपाचें. एक्शन जातली. समाज कल्याण संचालक अजित पंचवाडकार सांगता. सामाजीक स्किमींनी पारदर्शकतेक सरकाराचो यत्न. समाज कल्याण खात्याच्यो 50 येवजण्यो लोकां खातीर उपलब्ध आसात. ह्या येवजण्यांचे लाखावयर लाभार्थी. येवजणेंच्या सगळ्या लाभार्थ्यांची लिस्ट आतां वेबसायटीर घालतले. खंयचो लाभार्थी खंयचे येवजणेचो लाभ घेता हें हाचे वेल्यान स्पश्ट जातलें म्हूण समाज कल्याण संचालक अजित पंचवडकारान माहिती दिली. This is a concept of social auditing.
जाणे करून लोकांक प्रत्येक मनशाक कळचें की जी स्कीम सरकाराची कोणूय खंयच्या येवजणेची जर कितें लाभ घेता जाल्यार तो कोण घेता आनी प्रामुख्यान एक दिस इज एन अटेम्प्ट ऑफ ब्रिंगींग ट्रान्सपरन्सी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन. जेन्ना ही नांवां वेबसायटीर वतली तेन्ना पीपल RTI बी कोणी मागता पळय न्ही तेन्ना ती आनी मागपाची गरज पडची ना. एक इनएलिजिबल बेनिफिशरी जर आसत जाल्यारूय तो आमच्या मुखार कोण तरी हाडटलो बाबा हाणें एखादें मॅनिपुलेट करून डॉक्युमेंट्स दिवन हे योजनेचो लाभ घेतला काय आणि तशें जर आसत त्या प्रमाणे आमी ती योग्य ती कारवाई करतले. सरकारान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाची जाणविकाय जातकीर कांय जाणांनी आपली नांवांय फाटीं घेतली म्हूण संचालकान सांगलें. जेन्ना आमी हे अनावन्स केलें त्या नंतर 6 DSS बेनिफिशरीजांनी आपूण जावन 6 आनी 2 8 DSS बेनिफिशरीजांनी आपूण जावन अर्ज केला की आमकां DSSचे दयानंद सामाजीक सुरक्षा हातूंतल्यान आमकां वगळचें. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकोळकार. टॅलिग्रामार रेटींग दिल्यार पयशे दिवपाचे हायस दाखोवन पर्वरी एकल्याक 9,50,000 तोपी. पर्वरी पुलिसांनी जगदीश बोकोलियाक मुंबय सावन उखल्लो. रेटिंगा फाटल्यान 40 रुपयाची ऑफर. वेगवेगळ्या नंबरांचेर खंय जीपे वरवीं पयशे धाडिल्ले. रॅकेटांत आनीकूय कांय जाण घुसपल्ले आसूंक शकता म्हूण पुलिसांक दुबाव. पर्वरी पुलिसांनी सायबर फ्रॉड केसीन एक एक्युजाक अरेस्ट केल्लो आसा, नेमली जगदीश बोकलिया, रेजिडेंस ऑफ आदर्श नगर, शेल कॉलनी रोड, चेंबर, मुंबई असलो नेटिव्ह आशिल्लो आनी तेका सायबर फ्रॉड केसीन पर्वरी पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा. जी म्हायती गावता त्या हिसपान की एक पर्वरी पुलिसांची कंप्लेंट फायल जाल्ली, जंय कंप्लेनान मेन्शन केल्लें की एक अननोन एक्यूज पर्सनान तेका पार्ट टायम जॉब ऑफर केलो. अननोन पर्सनान तेका सांगलें की गुगलाचेर रेटींग दिवपाची आनी आफ्टर एवरी रेटींग तेका 40 रुपया गावतली म्हणून. अशें करता करता टॅलिग्राम ॲप इन्स्टॉल करपाक लायलें. गुगल पे वयल्यान तेजे कडल्यान तेणी 9,50,000 रुपया घेतले. हे कंप्लेनाचेर पर्वरी पुलिसांनी एक्ट केलें आनी तेंच्यांनी मोबायल नंबर ट्रेस केले. तांकां खूब मोबायल नंबर गावले आनी तेजे नंतर पुलिसांनी टॅक्निकल सर्वेलन्स टीम घेवन एक्युजाक मुंबय ट्रेस केल्लो आसा. पणजे उपरांत आतां म्हापशां, वास्को, मडगांवां स्मार्ट सिटी करपाचो प्लान मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलें. 117 वर्सांत पयले खेप GCCIचे अध्यक्षपद बायल मनशेक दिल्ले खातीर मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. तरणाट्यांक आत्मनिर्भर करपाची मोख. GCCIच्या 117व्या AGMाक नवी अध्यक्ष प्रतिमा धोंड उलयली. GCCI बॉडी ही अशी बॉडी आसा ही फाटली 6 वर्सां हांव क्लोजली पळयतां गव्हर्मेंटाच्या बरोबर इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंट्रस्ट ऑफ द इकॉनॉमिक ग्रोथ आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ द इंडस्ट्री सातत्यात काम करता. म्हणजे नारी शक्तीचो सन्मान केला. पयले फावटी 117 वर्सांच्या उपरांत वुमन प्रेसिडेंट मॅडम प्रतिमा धोंड जाला, त्या खातीर तिचे खूब खूब अभिनंदन. आमी खूब मोठ्या प्रमाणात न्यू MSMEs किंवा स्टार्टअप हे खूब बऱ्या पद्दतीन प्रमोट करपाक शकतले हाची खात्री म्हाका आसा. आमच्या खातीर ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन आसा आनी ते ग्रीन गोवा क्लीन गोवा मिशन करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव, तुमचो सगळ्यांचो आमकां हातभार हाजी आमकां सामकी गरज आसा. ताच्या खातीर आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय. स्मार्ट सिटी मिशन्स आमी अमृत मिशन्स पणजेन जरी घेतले आसात, नेक्स्ट इज अवर टार्गेट अबाउट द वास्को, म्हापसा एंड मडगांव ह्या सिटीक आमी टार्गेट करता आनी तेंय बी आमी विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया विल कंप्लीट दॅट. Goa is a more developed state compared to many parts of the country. Goa is affluent. Goa's per capita income is the highest. Goa's literacy levels are high. He said, why don't we do Goa in 2037? So we took the Honorable Chief Minister's advice and we said that we will do Goa at 2037. I'm feeling really happy because I will be able to do something more since my खूब वर्सां पूर्वी पासून हांव हेंच म्हजें आशिल्लें की बायलां खातीर कितें तरी करपाचें. फोकस म्हणजे मोर एंड मोर यूथ हांकां आमी इंडिपेंडंट करपाचें चिंततले. कित्याक जॉब्स आतां इट्स नॉट दॅट इजी दॅट आमी सगळो वेळ तांकां जॉबा खातीर धांवणोवपाचे प्रयत्न तांणी करूं उपकारना आनी तांणी आपल्या पांयार उबे रावपाचे प्रयत्न करपाक जाय. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशनाचे फाटभुंयेर आमदार विजयान तालुक्यांनी जनता दरबार सुरू केल्या. आयतारा मांद्र्या दरबार जालो. लोकांच्यो CRZ उदका पुरवणेच्यो कागाळी. कोर्टाच्यो ऑर्दीक हाडून लोकांची घरां मोडटात म्हूण एक इशू. विजय विधानसभेत आवाज काडटलो.
पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर गोंयभर जनता दरबार घेवपाचें विजयान जाहीर केला. आज मांद्र्या जनता दरबार जालो. लोकांनी वेगवेगळे विशय काढले. CRZ कोर्टाच्या वर्दी उपरांत लोकांची घरां मोडटले म्हूण लोकांक हुस्को. प्रस्न विधानसभेत मांडपाचे विजयाचे उतर. सर्वे करून दिया तुम्ही काय घेवपाची टेन्शन ना. जेन्ना सर्वे करून दिले लोकांनी आता तांकां नोटीस येयल्या डेमोलिशनाक मॅटर झाला सर्वे केला पण कितें केलें सर्वेची कॉपी काडली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक घातली आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑन द सेम डे येवन तेंचे ते सगळे स्ट्रक्चर सील केले. आतां नाव हे ऑल स्ट्रक्चर आर सील प्लस तेंचे CRZ चालू आसा एक डायरेक्ट पंचायतान चालू आसा असो विशय जाला तो. आनी आमदारान तेन्ना कितें सांगलें त्या लोकांक तुमी सर्वे करपाक दिया मागीर पळयता आपूण. पूण ते 1 सिटी सर्वे मागीर कांयच पळोवंक ना. पूण आतां खंय ते लोक आपले कोर्टान केसी लढटात आमदार खंय आनी मॅपिंग करून म्हळ्यार टॅक्निकल सोल्युशन हे इश्यूचेर आसतलें. कोणीच कोर्टान सांगलें म्हणून लोकांक भिवप ना. दुसरें म्हणल्यार CRZ आनी स्थानीक मनशाक ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्टाचें डेफिनेशन वाडोवन दिवप हें आमी CRZ हाडचें पडटलें. पेडणेकार म्हणटा तो एक जागृत गोंयकार. जागृत गोंयकार म्हणून कित्याक दिसता कित्याक ज्या BJP सरकारान तुमचेर अन्याय केला ताच्या विरोधातूच तुमी मतां मारल्या आनी शिकिल्ले जे मनीस सरकाराच्या सायडीन वता जाल्यार तुमची चूक ना लोकांची चूक हातून कांय ना. सो लोकांक न्याय दिवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा. लोकांचे इश्यूज आमी आयकले. मेन 4 इश्यूज आहात उरले ते एक जावपा ते इश्यूज हांव काडटा. हांवें नांव बरोवन दिली आहा आमी ग्रूप करतात जेन्ना इश्यू रेज जातलो जे कितें तांकां एश्युरन्स मेळटले हें सगळें तुमचे कडेन पावतलें पर्सनली. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. MPN वास्को चर्ची लागसाचो फुटब्रिज बंद केल्ल्यान रेल्वे क्रॉसिंगाक लोकांचे हाल. सद्याक लोक रुळा वेल्यान यो वच करतात. क्रॉसिंग करतल्यांच्या जिवाक रिस्क म्हूण काँग्रेसीन सरकार आनी थळाव्या आमदाराक धुलो. मुरगांवां BJPचे डबल इंजीन फेल म्हूण काँग्रेस फुडारी नंदादीप रावताचो आरोप. आमदार आनी सरकाराचो खंय ताळमेळ ना. हो रेल्वे फूड ब्रिज लोकांक रेल्वे क्रॉसिंगा खातीरूच बांदिल्लो. मात सद्याक ताच्या गेटींक MPN लॉक मारला. फूड ब्रिज बंद म्हूण नोटीस मारल्या. क्या हुआ ब्रिज बंद है? चल के आना पड़ रहा है अभी भाई. क्या हुआ ब्रिज बंद है? सर देख रहा उधर तो लोग आ रहे थे तो साथ में चला नहीं तो ब्रिज से आता उधर बोर्ड लगा हुआ था. अच्छा नहीं बोर्ड नहीं सर उधर लोग नहीं आ रहे सभी तो उधर सर हम लोग भी आया तो ब्रिज से आता. MTA ह्या निर्णया वेल्यान काँग्रेसीन सरकार आनी थळाव्या आमदाराचेर फोग काडलो. BJPचे खंय डबल इंजीन फेल. केंद्र आनी गोंय सरकाराचो ताळमेळ ना. आमदारूच लोकांक न्याय दिवपाक ताच्याच सरकारा कडेन झगडटा म्हूण काँग्रेसीचो फार. आमी हांगासर गेट जी बंद केल्ली आसा ती आमचे कितलीच वर्सांची पायवाट. देस्तेरोच्यान वास्को येवपाक लोक बारीक लोक सगळे थंयसरल्यान येतात. आयज MPAचो डिसिजन ह्यो आनी लोकल अथॉरिटीजांक ना लोकल आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवन हेंच्यांनी हें केल्लें आहा. सडनली कोणाक विचारता ना विचारता येवन डायरेक्ट वेल्डिंग मारपाक लागले. म्हाका दिसता कोणाचो तरी कंट्रोल ना हांगासर वास्कोन मुर्मुगांवान हे तालुक्यान खंय तरी हे विकून काडला. MPA जावं गोवा शिपयार्ड जावं खंय तरी कोणाचोच कंट्रोल ना. लोकल MLA वास्कोचो येयला आनी थंयसर आपूण वेल्डिंग मारता थंय रावला आनी आपुणूच झगडटा आपल्या सरकारा कडेन. हें कितें चल्लां? तुमी डबल इंजीन सरकार म्हणटा मरे खंय गेलें डबल इंजीन सरकार? खंय गेलें? एक इंजीन फेल आतां दुसरें फेल जावपाचें आहा 27. फूड ब्रिज लोकां खातीर उक्तो करचो म्हूण मागणी. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. फोंड्या शारांत यो वच करतल्यांक पार्किंगाक सुवात ना. पुलीस स्टेशना फाटली एक पोन्नी बिल्डींग मोडल्या. थंय पार्किंगाक सुवात करपाचो पालिकेचो प्लान. नगराध्यक्ष आनंद नायक सांगता ते प्रमाण 4थी आदी खंय काम पुराय जातलें. आतां पे पार्किंगाची खंय वेवस्था केल्या. आदी बस स्टँड आनी पुलीस स्टेशना कडेन पे पार्किंग सुरू जातलें. फोंड्या शारांत लोकांचे पार्किंगाचे हाल जातात. ताच्या खातीर पालिकेन निर्णय घेवन एक पोरणी बिल्डींग उडयली. आतां 4थी आदी फोंड्या पालिका पे पार्किंग सुरू करपाचें आसा. मार्किंग करून 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलरीक पार्किंगेक सुवात करतले म्हूण नगराध्यक्ष आनंद नायक सांगता. आमच्या पुलीस स्टेशना कडेन आनी बस स्टँड कळ्ळें न्ही. आनी मारुती टेंपल टू बस स्टँड, मारुती टेंपल टू बस स्टँड
बस स्टँड आनी ही आमची पुलीस स्टेशना कडेन हे पयलीं आमी सुरवात करतली. मागीर आमी ते पयले हो जो एक 3 स्पॉट आमी पयलीं पळयताले. ताजे उपरांत मागीर ते बाकीचे टेंडर बी कितें आहा ते बाकी कडेन पणजे मडगांव अशें आसा न्ही. जागे आमी हेजे पयलीं सगळें आयडेंटिफाय करून जाल्ले आसा. 2 व्हिलर 4 व्हिलर खंय पळय ते सगळें आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा. बद्द मागीर संगम बेकरी पर्यंत आमी ते खंय खंय जे स्पॉट 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर आमकां सगळें मटेरियल जें आसा पळय न्ही कितें लागता तितलें आमकां एक 10 ते 15 तारीख भितर आमकां पावतलें कळ्ळें न्ही. सो चवथी पयली पार्किंग जातलें. चवथी पयली पार्किंग जातलें. फोंड्या सिटीन सद्या पार्किंगेक लागून भरपूर इश्यू जाल्लो आसा कारण लोकांक पार्किंग मेळप हें डिफिकल्ट जाल्लें आसा. म्युन्सिपाल्टीन हालींच एक हांगासर ओल्ड जी बिल्डींग आशिल्ली ती डेमोलिश करून हांगासर पार्किंग वेवस्था करपाचो डिसिजन म्युन्सिपाल्टीन घेतलेलें आनी त्याच प्रमाणे ती बिल्डींग मोडल्या उपरांत तेंचें हें डिसिजन पेंडींग आसलेलें. जेन्ना आयज ह्या वर्सा गणेश चतुर्थी पयलीं फोंड्या खातीर हें पार्किंग जातलें आनी त्याच प्रमाणे हें पार्किंग जें आहा हें पे पार्किंग आसतलें. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फेल बंच केबलांचे खांबे धोकादायक. चांदेल वाठारांत 10 खांबे रस्त्यार बागवल्यात. कांय मोडले. हेर खांब्याचेर वेली वाडल्यात. हो रस्तो बिजी आसता. खांबो कोसळून कितेंय अपकीर्त घडत म्हण भंय. 5 वर्सां जालीं अजून मेरेन खंय बंच केबल सुरू करूंक ना. खांबे एकदांचे काडून उडोवचे म्हूण मागतात. खासा रिपोर्ट. सुमार 150 कोटी मोडून वीज खात्यान AB केबल घाल्या जे बंच केबल म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. सगळ्या गांवांनी सुरळीत वीज पुरवण जावची म्हणून हे केबल घाल्ले. आता ते केबलांची अवस्था जर पळयत जाल्यार कोणाच्या जिवार बेतुये म्हणून संशय. आमच्या मुखार येता ते प्रमाण जायते फावट घडणुको घडल्यात जंय शॉर्ट सर्किट जावन केबल बंच केबल जळलेले व्हिडिओ आमच्या मेरेन आयले. आता एक असो प्रकार आमी तुमच्या मुखार हाडटा जो खरें म्हळ्यार येत्या पावसांत लोकां खातीर धोकादायक जावं शकता. हे तुमी विज्युअल पळयता ते कासारवंडे ते चांदेल भागांतल्या ह्या बंच केबलांचे. बंच केबलांक घाल्ले खांबे सामके धोकादायक जाल्या. ते रस्ते वाटेन बागावल्यात. विज्युअली सारके दिश्टी पडटा. तुम्ही जर पळयत जाल्यार बंच केबल कांय कडेन तुटूनय अर्द्यार रस्त्यार आसा. आमी जर पळयत जाल्यार हे बंच केबल पेडणेस सावन चांदेल मेरेन म्हणजे बॉर्डर मेरेन आयल्या. मात बंच केबल केन्नाच चालू करूं नाशिल्ल्या कंडिशनांत आतां ते बागावल्यात. एका जरी खांब्यार झाड पडलें जाल्यार फुडले 4 खांबे व्हरतात इतले जड ते बंच. तुम्ही विज्युअली पळोवंक शकता जायते खांबे अर्दे वयल्यान मोडल्यात. जायते खांब्यांची कंडिशन सामकी बाबत आसा. पडून कितें अपकीर्त घडत म्हणून लोकांक हुस्को आसा. आतां नेमके वीज खातें कितें कारवाय करतले. वीज खातें हे काडटले काय अशे साबार प्रश्न उपस्थित जातात. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी साहिल नारुळकर. 7 दीस जायत आयले तरी चोडणा धक्यार बुडिल्ली फेरी काडूंक खात्याक जमना. फेरी काडूंक युद्ध पावण्यार यत्न चल्ल्यात. क्रेनी टग बोटी घालून काडूंक धडपड चल्ल्या. मात अर्दी बुडिल्ली फेरी हालना. हलकी करूंक टाकयेतले उदक भायर काडपाचें काम चल्लां. ही जी चोडणाची फेरी जी ह्या सोमारा हांगासर उदकान गेली आयज 7 दीस जाले. आयज आयतार आमी पळयता की आयज 7 दीस जाले तरी ती वयर काडूंक मेळना अजून. ह्या फेरयेचेर कितले पॉलिटिक्सूय जाले. ऑपोजिशन हांगा आयले विदावट टेंडर हांगासर वयर काडपाचें काम दिलें म्हणून बोवाळ जालो. तेजेर जे मंत्री आसा तेंच्यांनी जाप दिली की जर टेंडर काडत बसले जाल्यार ताका 3 म्हयने वतले आनी ती फेरी अशीच हांगा उरतली म्हणून. पूण आमी पळयता की आयज हांगासर 7 दीस जाले तरी जी फेरी वयर काडपाचें काम आसा तें आजुनूय चालू आसा. ती फेरी आजुनूय वयर येना आनी कितले दीस ही फेरी वयर काडपाक वतले तें आतां आमकां पळोवचें पडटलें. ह्या फेरये लागून आमी जशें म्हणलें की पॉलिटिक्सूय जालें पूण सद्या एक गजाल अशी आसा की ही जी फेरी आसा ती वयर केन्ना येतली काय आनी वयर काडून ही फेरी परत तिचें काम चालू जातलें काय ती परत स्क्रॅपाक वतली ती पळोवपाची गरज आसा. कारण जेन्ना आमी पळयतले की सद्या टेंडर काडून ती वयर काडपाचें काम जालां जावं तेजो फायदो कितें जातलो काय फक्त ही फेरी हांगासरल्यान काडून ती मागीर स्क्रॅप करतले. तेजे खातीर इतले जे आमी पळयता की जे वयर काडपाचें तिचें जें ऑपरेशन चालू आसा तें सद्या आमी पळयता आनी हेंय पळोवपाची गरज आसा की ती केन्ना वयर काडटले ते. स्टुडंटा खातीर हांव स्वप्नील काडी.
राज्यपाल श्रीधरन पिल्लैन राजभवन अन्नदान स्कीम लॉन्च केल्या. 200 वयर पुस्तकांचे विमोचना उपरांत रॉयल्टी फंडांतल्यान हें अन्नदान. तशेंच राज्यपालान राजभवनाचे वतीन कॅन्सर पिडिस्त आनी डायलिसीस घेवपी 41 पेशंटांक अर्थीक आदारूय केला. सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर आशिल्ले. 200 वयर पुस्तकांचे प्रकाशन केले उपरांत रॉयल्टी फंडांत आयिल्ले पयशे राज्यपालान लोकांक भेटयले. गोंयचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयान स्ट्रीट प्रोविडन्स NGOक 1,20,000ची चॅक दिली. 3 months of this scheme from my royalty I can run this. Here the Chief Minister, whenever I am requesting for, I am forwarding a letter asking for fund. Without looking into the pros and cons, he is giving immediately. पहिलेच खेप गोयच्या गव्हर्नर हाऊसांतल्यान अन्नदान येवजण सुरू जाल्या. लोकांनी आपल्या भलायकेची अदीक काळजी घेवपाक जाय म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्हाका दिसता खंयच्याच गव्हर्नर हाऊसांतल्यान अन्नदान ही स्कीम चलना आसतली. पयलीच फावटी आमच्या हॉनरेबल गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लेजी हांच्यानी आपल्या स्वताचे रॉयल्टी फंडांतले पयशे जे बुक्सांतल्यान जी रॉयल्टी येता ते स्ट्रीट प्रोविडन्स ह्या NGO खातीर तांच्यांनी आपले हे पयशे दिल्या. त्या बद्दल हांव तांचे गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता. तांच्यांनी गोंयांतल्याय बी वेगवेगळ्या सब्जेक्टाचेर पुस्तकां बरयल्या. ही बुक्स इट वील बी द रेफरन्स बुक फॉर द स्टडी पर्पज इन द युनिवर्सिटी आनी इन कॉलेजीस. चेक डिस्ट्रिब्युशन फॉर कॅन्सर पेशंट, डायलिसीस पेशंट हांगासर घेवपा खातीर आयले. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा तांची आर्थीक परिस्थिती कठीण आसल्या कारणान गव्हर्नर सरा कडल्यान जी 25,000ची मदत ही सुद्धा ही खूप व्हड मदत आसता. नो डाऊट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसीस दिवपाचें काम हे आमच्या प्रत्येक तालुका लेवलाचेर डायलिसीस सेंटर्स अवेलेबल आसा आनी तातूंतल्यान ते डायलिसीस घेता. पण आयच्या सुवातेर हांव एकूच समेस्त गोंयकारांक मेसेज दिवपाक सोदतलो की फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसीस फेसिलिटीज आसा म्हणून आमी आमकां जाय तसो डायट आनी जाय ते करून किडनी फेल्युरा कडेन वयचे न्ही. गोंयाक पयलेच खेप एक उत्तम राज्यपाल मेळ्ळा. गोंयकारांक हाचो फायदो जातलो म्हूण केरळचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर उलयलो. We have got the finest governor so far. पिल्लेजींनी आपलें काम हांगा करता आसतना लोकांमदीं गेले, लोकांकडे गेले, तांचे प्रश्न समजून घेतले, कितें करपाक जाय तें समजून घेतले आणि माननीय मुख्यमंत्री आणि ते हांच्या सहकार्यान ताणें हांगासरल्या लोकां खातीर काम केलें. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.